तर तुम्ही आता इन्व्हर्ट करून आयले आम्ही चीफ मिनिस्टराकूय मेळून आयले आमचे दोन्ही MLA हांव आनी आमची जी टीम हांगा आयिल्ले आमी जे BJPचे बुराक कॅम्पेन जी स्टार्ट केली ताजे जे लोकां कडल्यान सिग्नेचर कॅम्पेन स्टार्ट केल्ले 1 लाख फॅमिलीसांनी जे आमकां सिग्नेचर करून दिल्या की आमचे रस्ते सारके जावचे म्हणून तो आवाज आमी चीफ मिनिस्टरा पर्यंत पावयलो. चीफ मिनिस्टरान एक अश्योरन्स दिला आमकां की 4 दिसां भितर काम सुरू जातलें आनी दिवाळे पयलीं सगळे रस्ते एटलिस्ट फोंडकुला तरी भरून काडटलो म्हणून आज आमकां अश्योरन्स दिल्लें आसा. आमचे MLA दोगांयनी आमकां सांगलें की कशी परिस्थिती जाता लोकांची, कशे तरेन जे लोकांक एक्सिडेंट जाता, कशे तरेन लोकांक त्रास जाता हें आमी आज तांकां सांगलें आनी ताणें आमकां एक अश्योरन्स दिल्लें आसा आमचे पार्टीक की आज एक 4 दिसां भितर काम सुरू जातलें. तुमकां दिसता 4 दिसां भितर जातलें अशें? आतां फाटल्यो 4 दिवाळ्यो, फाटले 4 चवथी, फाटले 2 नोव्हेंबर नोव्हेंबरच्यान बड्डे उरचना म्हणून चीफ मिनिस्टरान सांगलां हाजे पयलीं. पूण आतां परतोय नोव्हेंबर येवपाचो आसा म्हणजे ते दृश्यमान 2 ऑक्टोबर आशिल्लो तसो हांगा 2 नोव्हेंबर जाता. तर पळया दिवाळी ऑक्टोबराची 20 तारीख काय 21 तारीख दिवाळी आसा. सो एक ह्या फावटी तरी दिवाळी बरे भशेन गोंयकारांक साजरी करूंक मेळची हो आमी एक देवा कडेच मागणी करूया. कारण आज जे चीफ मिनिस्टरान अश्योरन्स दिला ते परते दिवाळे कडेन पळया की परिस्थिती तुटलीच उरतली, अशेच तरेन लोक मरतले काय ह्या गोष्टीन कितें तरी बदल जातलो काय. आज टोटल 1 लाख लेटर्स ही एंट्री केल्या आणि 1 लाख गोंयभर जे बुराक आहे BJP बुराक कोण दवरलो आहे ते चीफ मिनिस्टराक आमी प्रेजेंट केले. तितूंतले तेगेले कॉन्स्टिट्युएन्सींतले जे कितें बुराक आहाय आनी तेंय सांगले ताका की तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो पयलो कॉमेस करपी. सो ताणें सांगितलें मातशें सुकार जावन दिया, 3-4 दिसां भितर आपण केशे भाशेन बुराक पुरोवपाक काम पूण कोता. रस्त बरे कोण फ्री जावपा ना फूल तारीख कोण पूण बुराक पूण पुरयता. सो हे एश्योरन्स ताणें दिल्ले आहा. सो ताका सांगलो आहा सगळे पयलीं तुमगे जे आमदार आहाय तेंगे सगल्यांगे पयलीं बुराक पुरय आनी मागीर आमगे जे ऑपोजिशन आमदार आहाय तेंगे मागीर पुरोवपा येयल्या देखून जाता पूण कोंतान पुरय कित्याक मेजॉरिटी तुमी हाय. सो मेजॉरिटी तुमगे आमदारागे वोटर आहा तो हणा पडटा आनी तांकां त्रास जाता. सो हें पयलीं तुमी कॉमेस करे म्हणून सांगिल्लें ताका. ताणें सांगितलें हें खुटलो आनी ताणें आपल्यागे रिजनींग दिलां जे रिजनींग कोणा मान्य ना तसलें रिजनींग दिल्लें पूण 3-4 दिसां भितर तो काम कॉमेस करता म्हणून सांगलो. आनी बिफोर दिवाळी हे सगळे मिनिमम बुराक तेको जे आहाय तो पुरोवपाक ट्राय करतलो. 1 लाख आम दिलो आहाय म्हाका दिसता आनी 1 लाख कडेन पूण बुराक आसतले जे आमकां सिग्नेचर करूंक जालें नाय. सो म्हाका दिसता हे सगळे ताणें करपाची गरज आहा आनी गोंय जनतेक आनी जे जितले 1 लाख सिग्नेचर मारून दिवपाक आमकां जो आम आदमी मुखार सरलो हे सरकारागे गुंडा राजाक भिनासो जो मुखार सरलो ताका आज आमी धन्यवाद म्हणटा, देव बरो करूं म्हणटा. आनी असोच करून तुमी आवाज मुखार काडचो आनी असोच करून हे BJP गे गुंडा राजा एगेन्स्ट तुमी मुखार येवचे आनी असोच करून हो बदल जो आहा जो बदल गोंयकारांक जायो हो बदल आमी घडून हाडया. सिस्टमॅटिकली BJP आनी काँग्रेसान जे हे एलायन्स करून जो हो सिस्टम तयार केल्लो हो सिस्टम आमी एकठांय जावन एक भाशेन आमी हो सिस्टम बंद करून उडोवया आनी 2027 एक नवो सिस्टम तयार करूया जे सिस्टमान इयरली मेंटेनन्स जातले न्हू 5वें वर्स इलेक्शनाचे. सो हो सिस्टम आमी तयार करपाक सगळे मुखार या. PW मंत्र्याक ना आमी चीफ मिनिस्टराक डायरेक्ट मेळ्ळे कारण आज म्हाका दिसता एंटायर कॅबिनेट इज रन बाय चीफ मिनिस्टर. मंत्री फक्त वॉट एवर रिजन्स वी हॅव सीन दॅट प्रत्येक खात्याचे मंत्री आज इनकेपेबल आसा एक्सेप्ट फॉर इव्हेंट मॅनेजमेंट. खात्याचे खंयचेच मंत्री काम करता कशें दिसना. म्हाका दिसता दिगंबर कामत जेन्ना PWD मिनिस्टर जाल्लो ताणेंय सांगिल्लें म्हाका चवथी पयलीं आनी मागीरूय सांगिल्लें की रस्त्यार खड्डे उरचना म्हणून. ताज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आज तूं वचत जाल्यार ताज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरोवन दिल्लें म्हणजे आमकां लेटर केल्लें ती सायनी आसा. 1 लाख लोकांनी सायनी केल्या पूण 1 लाख लोकांनी सांगलें आमकांय रस्ते जाय म्हणून पूण सायन करपाक भंय दिसता म्हणून कारण BJP बदलो घेता म्हणून, धंदे बंद उडयता म्हणून, लायसन्सां काडटा म्हणून, इलिगल आसा म्हणून ऑर्डरी काडटा म्हणून. सो ह्या गोष्टी खातीर रिफ्यूज करपी 1 लाख लोक आसा पूण जे सांगता की आमचे रस्ते जावपाक जाय म्हणून. सो हे 1 लाख इज जस्ट सिंबॉलीक ऑफ द पीपल. देर आर मच मोर दॅन दॅट हू वॉन्ट गोवाज रोड्स टू बी रिपेर्ड, गोवा टू बी रिपेर्ड समहाव विच इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड डे इन डे आउट. आमचो लोक कितलेच मेले, कितलेच भुरगे आपली लायफ तेंचे डेथ जालें, जाणट्यांचें जालें, कितलेच एक्सिडेंट जावन हॉस्पिटलान हाडले पूण हें चोवपाक जायना हाडलें कित्याक गव्हर्मेंटूय ह्या फड्डे पुरोवपाचे रेडी आसूना, ते कंप्लीट करपाक रेडी आसून तांकां लागून आमचे BJPचे बुराक एक एज्युकेशन आमकां स्टार्ट करपाक पडलें.
आनी लोकांक घरांनी वचून आमकां सायन घेवपाक पडल्यो आनी 1 लाख ह्यो सायन घेतला त्यो सांगला ते भाशेन हे कित्याक फकत हे रस्ते बरे जावपाक जाय हे खड्डे पडपाक शकना आनी काही एक्सिडेंट जावपाक शकना आनी आमचे यूथ जाणटे आमचो लोक मरता तो सर्वार जावपाक जाय सो आयज चीफ मिनिस्टराक इन्शुरन्स दिला रोखडेच आमी हे खड्डे तरी लेवल करून दिता म्हणून सो हें जावचें आनी हेजे मुखार आनी खड्डे पडचे न्हू आनी आमचे गोंयकार कोणूच हे रस्त्यांचेर कोण मरचो न्हू आमचे